आमच्या मतदारसंघात आमकां बंगार अड्डे नाकात. सरकार वा संबंधित प्रशासना कडेन हे बंगार अड्डे मोडपा खातीर पयशे नात जाल्यार तांणी आमदार फंडाचो वापर करचो. बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस सांगता. कोलवाच्या बंगार अड्ड्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. सो आज ये जे दिसती पडटा इट इज नॉट ओनली इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आज कोलवातू 3 कोडे स्क्रॅप यार्ड आहे. इट इज नॉट अबाउट स्क्रॅप यार्ड, इट इज अबाउट द गव्हर्नमेंट. आज हे स्क्रॅप यार्ड कितें आहाय कोपेला हांयचो कोपलाको तेंकोन स्क्रॅप यार्ड कंप्लेन पेटयली सगळें केलें बट गव्हर्नमेंटागे आयज इंटेंशन ना. फायनली हू हॅज टू डू दॅट? आय विल रायट टू द कलेक्टर, आय विल रायट अ स्ट्रिक्ट लेटर सेईंग तुमकां जो डिस्पेस जाता हें डिमॉलिश करपाक वी आर रेडी टू बेर द कॉस्ट. आय विल यूज MLA फंड ओ डिमॉलिश करपाक कितले पयशे लागता तो MLA फंडांतल्यान कातूर मुगेले. दिसता बारीक पयशे देखून ते MLA फंडांतल्यान कातोताय. पण हुई टॉयलेट घालपा लायले केसे देवागे केसो कामा डेकोरेशन करपा लायले MLA फंड उजा गुताय ते आतां बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू गिव द मनी. आय विल यूज MLA फंड टू डिमॉलिश ऑल द इलिगल स्क्रॅप यार्ड्स इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. कम विथ ऑर्डर, यूज माय फंड, डिमॉलिश दॅट. लोकां त्रास जाता सेम भाशेन इलिगल आयज चोयपाक गेल्यार जात तितू फिलिंग जायता कॉन्स्टिट्युएन्सीन. इट इज नॉट ओनली हियर, इट इज ऑल ओव्हर गोवा. रॅम्पेंट वूड थिंग सो शेत फिलिंग केलें सँड येवन कातोताय. इट इज नॉट दॅट आय कॅनॉट सी ना परमिशन काय ना ताका. ऍक्च्युली पयलीं पासून दिस इज द सेकंड कंप्लेंट फ्रॉम नार्वेकर. पयलीं आज बीन कंप्लेंट केलो हेजेर ग्रामसभा पासून हाडलो मी आनी अकॉर्डिंगली मागीर पंचायतीन इन्स्पेक्शन घेयलें तेजेर आनी सोकॉज प्रोसेस केल्लो. सोकॉज धाडून तांचे रिप्लाय येयलो, मिटिंगे पडलो, डेमोलिशन काडलें. डेमोलिशन चॅलेंज केला बिफोर द एडिशनल डायरेक्टर. आतां ती हियरिंग प्रमाणे ती केस केन्ना डिस्पोज जाता प्रमाणे पंचायत मागीर तेजेर एक्शन घेतली.